गीत घेऊया पेज नंबर 2 A3. तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. तुमकांय देव कृपा दिवं. ह्या मिसा बलिदानान आतां आमी भितर सरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. आमच्या सौम्य जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या म्हज्या भावा भयणीनो, ह्या मिसा बलिदानान वांटो घेता आसतना पयले सुवातेर आमी बाप साहेबाचे इंतेंसवा पासत मागुया. तशेंच आमच्या मनान आमच्या काळजान सगळ्यो ज्यो इंतेंसवा जावन आसात जे पासत त्या मिसान वांटो घेवंक आमी हांगा हाजीर म्हूण जाल्या देवाच्या हातीन दवरून भावार्थान विश्वासान सदांच मोगान एकवटून रावून फुडें वचूंक म्हूण देवाची कृपा आनी आशिर्वाद आमी मागुया. तशेंच आयचे वाचपा वरवीं सर्वेस्पूर देव सदांच आमकां आपली वळख दाखोवंक म्हूण सोदता, पूण आमच्या जिवितांत तो आमचे मदें आसतना आमी ताका वळखूंक आमच्यान फावो जायना. बरेच फावट आमच्या चिंतनांक आमच्या मनांत ज्यो चिंतना येतात ते वरवीं आमी रावता वावुरता आनी फुडें म्हूण वेता. मागीर एके भाशेन आमच्या मनान आमच्या काळजान आमकां एक गिल्ट फिलींगशी उत्पन्न जाता आनी त्या वरवीं आमी सदांच चिंतता कित्याक म्हूण हांवें ही वाट धरली. पूण तरी पूण सर्वेस्पूर देव आमची सगळीं पातकां बगसून आपल्या मोगान आमकां परतून म्हूण हाडटा. तर आतां आमच्या अंतस्करणा भितर आमच्या मनान आमच्या काळजान ज्यो थोड्यो पातकां जावन आसात त्या सगळ्या पातकांचो उगडास धरून आमी सगळीं म्हणया, हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागीवोन सदांच सांकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करून आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सौम्या काकूत कर. सौम्या काकलूत कोर. क्रिस्ता काकूत कर. क्रिस्ता काकलूत कोर. सौम्या काकूत कर. सौम्या काकलूत कोर. प्रार्थुया. सर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, जेजूचे कश्ट नियाळून ताचे आनी पवित्र सोबेचे घाय पळोवन आनी वळखून तुवें भाग्यवंत कात्रिनाचे दोळे उगडले. असो पवित्र सोबेचे सेवेंत तिचो मोग एक जळते आंगटे जावंक पावलो. आमी जेजूचे गुदार्थ कुडीचे सांदे आतां ताचे कश्ट मरणान वांटो घेवन सासणांक ताचे मोहिमेचे वाटेंतली जावंक आमची काळजां तुज्या मोगाच्या उज्यान पेटय. हे आमी मागता आमच्या सौम्या तुज्या पुता वरवीं, तो खरो देव जो पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. धर्मदुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. पावलू आनी ताचे सांगाती पाफोस्तावन तारवार बसून पानिफेलेच्या पेरगाक गेले. हांगा तावन तांकां सोडून जुवांव
जेरुजाल्याक परतलो. पूण हेर सगळे पेरगाक तावन फुडें वचून पिसिडीचे आंतोकेक पावले आनी शेनवारा दिसा देवस्थानांत भितर सरून थंय बसले. सुमूर्तींतलीं आनी प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलीं वाचपां जातूच देवस्थानाच्या अधिकाऱ्यांनी तांकां असो निरोप धाडलो. भावांनो, तुमकां खुशी जाल्यार तुमच्यान पोरजेक उपेक्षा करूं येता. पावलू उबो रावलो आनी आपल्या हातांत खुणा करून ताणें म्हटलें, इज्रायलाच्या मनशांनो आनी देवाची भक्ती करतल्यांनो, आयकात. इज्रायल पोरजेच्या देवान आमच्या पुर्वजांक वेंचून काडली आनी ती विदेशी कशी इजिप्तांत आसली तेन्ना तांची ताणें एक पोरजा उत्पन्न केली आनी व्हडले पदवेन तांकां थंयसरली भायर काडली. 40 वर्सां तांकां वराण्यांत सांबाळली. कानानांत 7 राष्ट्रांचो भस्म करतोच सुमार 450 वर्सां पर्यंत तांचो देश इज्रायलिटांक दिलो. ह्या उपरांत सामुएल प्रवादी ये पर्यंत ताणें तांकां नेतीदार दिले. मागीर तांणी राजा मागलो आनी देवान 40 वर्सां पर्यंत तांकां बेंजामीच्या कुळाचो किसाचो पूत सावलो दिलो. मागीर ताका निकडायल्या उपरांत तांचो राजा जावंक देवान दाविदाक उपजयलो आनी ताचे विशीं गोवाय दिवन म्हटलें, म्हज्या काळजा सारको म्हाका जेसेचो पूत दावीद मेळ्ळा. सगल्यो म्हज्यो कुश्यो तो करतलो. आपले भासावणे प्रमाणे दाविदाचे संस्थेंतलो देवान इज्रायलाक जेजू सोरवंडार उपजयलो. जुवावान आख्खे इज्रायल परजेक जिवीत बदलपाचें इस्नान परगटलें. तेन्ना ताच्या येण्याची खबर ताणें सांगली. आपल्या जिविताचें काम सोंपोवच्या वेळार जुवावान म्हटलें, तुमी चिंत्तात तो हांव न्हय. म्हज्या फाटल्यान आनीक एकलो येवचो आसा आनी ताच्या वाणाच्यो वाद्यो सोडूंक म्हाका फावना. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. देवाच्या उतराक जबाब जावं दी. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकाणटलें हांव. म्हणुया, तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकाणटलें. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकाणटलो. पिणगेचे पिणगे तुजें विस्वाशीपण परगट्टलो. तुजो मोग सासनाक तोगता तसो तीर केलाय म्हूण हांव जाणा. जसो स्वर्ग तशें तुजें विस्वाशीपण तुवें थंय अखंड करून दवरलाय. जबाब, तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकाणटलें. दावीद म्हजो सेवक म्हाका मेळ्ळो आनी म्हज्या पवित्र तेलान हांवें ताका मागलो. म्हजो हात सदांच ताका राखतलो आनी म्हजो बावलो ताका घट्ट करतलो. जबाब, तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकाणटलें. म्हजें विस्वाशीपण आनी म्हजो मोग ताका सांबाळटली आनी म्हज्या नांवान तो जैतिवंत जायत वेतलो. तो म्हाका म्हणटलो, तूं म्हजो बाप, म्हजो देव
आनी म्हज्या तारणाचें खडप. जबाब. तुजो मोग सर्वेस्परा सदां काल वाकाणटोल्या. उद्गाराक उबी रावया. Soy सर्वेस्पराक, soy सर्वेस्पराक, soy सर्वेस्पराक, soy सर्वेस्पराक, soy सर्वेस्पराक, soy सर्वेस्पराक, soy. सोमया जेजू क्रिस्ता, तूं विस्वासी गोवाय मेल्ल्यांतलो मालगडो, दाया मोया करून तुजे रोगतान तुवें दुली आमचीं पातकां. Soy सर्वेस्पराक, soy सर्वेस्पराक, soy सर्वेस्पराक, soy सर्वेस्पराक, soy सर्वेस्पराक, soy सर्वेस्पराक, soy. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. संत जुआंवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. शिष्यांचे पांय धुल्या उपरांत जेजून तांकां म्हणलें, हांव तुमकां सत सांगतां, आपल्या दोनयावून चाकोर व्हड न्हय, तशेंच पाटयतल्यांक कोण आपणाक पाटयला ताचे वून व्हड न्हय. हें जाणो जावन तुमी ते करशात जाल्यार तुमी सुभागी. हांव तुमची सगळ्यांची खबर करिना. कोणाक हांवें विचून काडलां तें हांव जाणो, पूण पवित्र पुस्तकांतले हे उतर पाळून येवंक जाय. जो म्हज्या बरोबर जेवणाक बसला ताणेंच म्हजेर खोंट उबारल्या. हे घडून येतले तेन्ना हांवूच तो म्हूण तुमी सत मानचे खातीर हे घडचे आदींच हांव तुमकां सांगून दवरतां. हांवें तुमकां खऱ्यानूच सांगलां, हांव धाडटा ताका कोणूय मानून घेत जाल्यार तो म्हाका मानून घेता, आनी म्हाका मानून घेता तो म्हाका पाटयला ताका मानून घेता. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वागाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या म्हज्या भावा भयणींनो, ह्या दिसांनी आमी जी पयले वाचपाव आयकत म्हण येयल्या, पावलू, जुआंव, बार्नबास ह्या सगळ्यांका देवान शुभ वर्तमान परगट करूंक म्हूण वेचून म्हूण काडलेलें. पूण तांचे मदेकात मार्कूस म्हूण पूण जावन आसलो. जेन्ना हे मिशनरी जिवीत फुडें व्हरपाचो वेळ येयलो, तो परतून म्हूण आपल्या स्वातेर आपल्या घरा म्हूण वेता. तशेंच भाशेन आमच्या जिवितान एक क्रिस्ती भावार्थी बॅप्टिजम वरवीं आमकांय ही आज्ञा मेळ्ळोली आसा. देवाचें शुभ वर्तमान परगट करूंक आमकां पूण त्यो ऑपॉर्च्युनिटीज संदी मेळ्ळोली आसात, पूण तरी पूण सगळेच ते कर्तव्य पाळून म्हूण दवरिनात. जांकां देवान वेचून काडलां, पवित्र आत्म्याचे शक्तीन खरेंच फुडें वचपाक तांकां करेज आनी ती रिस्पॉन्सिबिलिटी करूंक म्हूण ते फुडें म्हूण वेतात. जेन्ना पवित्र आत्मो तांचेर पडटा केन्नाच भिरांत आसनासतना ते फुडें म्हूण वेतात. तशेंच आयच्या शुभ वर्तमानाचेर नियाळ म्हूण करता आसतना जेजू आपल्या शिश्यांचे पांय धुवन जाल्या उपरांत जो तेचो घात घेतलो ताका उगडास दवरून म्हूण दिता. आनी जशें दुसरे 11 शिश्य देवाचे कृपेन पवित्र आत्म्याचे शक्तीन भिरांतीन आसतना पूण मागीर ते फुडें शुभ वर्तमान परगट करूंक म्हूण वेतात, त्याच भाशेन जुडस जेचे वांगडा पूण देवान ताका विचून काडलेलो, पूण तरी पूण तो घात घेता म्हूण ताका ती संदी आनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुडें व्हरूंक ताच्यान जायना. त्याच भाशेन आमच्या जिविताचेर जर आमी नियाळ म्हूण करता, केन्ना केन्ना आमच्या जिवितान अडचण्यो येतात, त्रास येतात, दूख कश्ट आमकां भोगूंक म्हूण पडटा आनी आमी पूण दुबावान म्हूण पडटा. खरेंच देव आमचे मदेकात आसा, खरेंच तो म्हजे सांगात आसा
आनी खरेंच तो म्हाका राखता आनी सांबाळता ह्या दुबावान आमी रावता. पूण जर तर आमी मागणें करता आनी जेजूक ओळखून म्हूण घेता, जे भाशेन आयच्या शुभ वर्तमानान तो उगडास करून म्हूण दिता, जो कोण म्हाका धाडला ताका एक्सेप्ट म्हूण करतात, तर खरेंच तो म्हाका ओळखून देवाच्या आज्ञा प्रमाणे आपले जिवीत जियेतलो. तर म्हज्या भाव भयणींनो, ह्या मिसा बलिदानान वांटो घेत आसतना सदांच देवाचें उतर आमकां आमचे दोळे उक्ते करता, पूण ते उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत जिवन देवाचे कुशे प्रमाणे सदांच फुडें सरूंक म्हूण ह्या मिसा बलिदानान आमी देवाची कृपा आनी आशिर्वाद आमी मागुया. तेच भाशेन आख्खे संवसारा पासत मागणी करुया. सर पदवीदारा आनी काकुत्सरा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेखाल कश्टावलेले पासत तुका आमी प्रार्थनान उबारता. ती कणवळायेन आयकून घे. ही अविचित सुरू जाल्ली पेस्त पिडा निरंतर लोकांक येवंक आनी हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच एक इलाज आनी तांचे कुटुंबाक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागून आमी तुजे सरशी येता. आमकां हे मेळलेले वॅक्सिना वरवीं तुजी कृपा आनी आशिर्वाद आमकां दी. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकेक अधिकाऱ्यांक परजेचे बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन आमकां उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. गीत घेवया पेज नंबर 37 C22. म्हज्या भाव भयणींनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवबापाक मानता तसलें जावन म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. प्रार्थुया. दयाळ बापा, बागेवंत कात्रिनाच्या उगडासाक आमी तुका भेटयता. तें बलिदान तूं मानून घे. तिचे शिकवण आनी देख घेवन तुजी आमच्या खऱ्या देवाची भक्तीन सेवा करूंक आनी सगळ्या काळजान तुका वाखाणूंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता. तुजे पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून हे उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आमी वाखाणची. व्हरत्या दोबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जाल्लो आमच्या पासकांचो बळी. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो. पातकांचो लांब युग संपलो. इबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत सपूर्णायेक पावलो. देखून पासकांच्या संतोसाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सरदळबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. पवित पवित, पवित पवित दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरूंक सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो.
तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुची. तेच परी जेवण जातच ताणें काळज घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काळज, नव्या आनी सासणीक करोराचे हे रगत, पातकाचे भक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत ते वारुरतले. हे म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो घोट परगटुया. तुझ्या कुसानी पुनो जीवन बोडा ओरवी तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काळज तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पर, आख्खी पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागवेन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकीक वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेस्परा, तुज्या चाकरा बॉस्को मनेझीस हाची ही काकूत कर. ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपोवन वेलोय. जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो, तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भावा भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजुळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मोरये देवाचे माये सांगाती, तिच्या पती भागवेन झुजे, भाग्यवंत धर्मदुता, भाग्यवंत सेनाची कॅथरीन आनी सर काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. ताच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. आमच्या सोडवणाऱ्याची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन आमी सगळीं धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखांक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशेन उतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी महिमा तुजीच सासणाच्या सासणां. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां हांव दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटून सांबाळ. तुजो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदाकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मायमोगान शांती दियात. देवाचे शेलये, संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये, संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर.
देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी जी संसाराचे पाप काढता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयला ती आमी सगळी सुभागी. सोम्या तूं तुवें म्हज्या भितर भितर येवचें येवचें म्हाका म्हाका फावना. फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदांच हाजेर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंक परस तुजो हांव मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव अमोळीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतून आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारता आनी सगळोच म्हाका तुका एक वडटा. तुजे सरशिलो कोडसरूंक म्हाका केदीच दिवनाका. आमेन. आमेन. गीत घेवया पेज नंबर 64 D31. प्रार्थुया. स्वर्गीचे बापा, आमी घेतला त्या स्वर्गीच्या उंड्यान भाग्यवंत कात्रिनीक ह्या संवसारांत कुडीचे प्रसन्न मेळ्ळे. तसोच स्वर्गीचो उंडो आमकां सासणीक जिविताचे प्रसन्न जावन दी. स्वर्गीचे सूख आमी भोगूंक पावो हे आमी मागता आमच्या सौम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पूर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येत जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गीत घेवया पेज नंबर 240 U20.
सा